आयज आमकां कशें भोगता कित्याक आमच्या गोंयांत जे आमचे फादर जॉर्ज आमकां दाखोवन दिलें की जी आयज मशिनरी जाल्या म्हणजे कितलेशेच आमकां आमचे जे कामगार जे आसले आमकां मेळना आनी आमचे आतांचे भुरगे चडशे शिकलेले आसात तरी सुद्दां आमचे भुरगे आमकां मागसा वर्सा वर्स आमकां ट्रेनींग घेता आमच्या मडगांवां आनी ते क्वॉलिफायड भुरगे येतात ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट ट्रेनींग घेतात आनी ते आपल्या कामाकूय वयतात आनी आपली ज्यो घरांनी ज्यो जमनी ज्यो आसा त्यो पळयतात एकदम बरी गोश्ट कित्याक आमी आतां आमच्यो जमनी आमी तांकां हें आसा कल्टिवेट करपाक जाय आनी कारण कित्याक आमी पळयल्लें आसा की जरी पोर्चुगीज टायम त्या वेळार आमकां तांदूळ मेळनाशिल्ले आमकां तांदूळ येताले पाकिस्तान तशें येताले आमकां आनी ते जपनीज बलम तांदूळ ते आनी आमचे गोंयांत तिकेट आमकां पावनाशिल्ले म्हणून आयज आमकां दिसता जशें फादर जॉर्ज सारके मनीस तर मेळ्ळे जाल्यार आमकां एंटायर गोंयांत खुबशी पिकावळ करपाक जाता आनी सेल्फ सफिशियंट आमकां करूंक शकता पूण आमचो सगळ्यांचो आदार ताका दिवपाक जाय आनी आमचे तुका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुखेलमंत्र्याचो तुमकां पुराय तेंको आसा की तुमी बरें करतले कामां सदांच तेंचे फुडें आसता तेन्ना आमचोय तुमकां सपोर्ट आसतलो आमचे डायरेक्टर सपोर्ट आसतलो आनी अशें करून आमचे जे आसा जे बाकीचे जे आमचे झाडां आसा त्योय लावपाक जाय बाकी कसली झाडां आसता आमची जावं माडयो माड आनी कितें आसा आमची काय आसा काजू आनी बाकीचे हेवूय दवरपाक जाय जेणे करून आमच्या गोंयांत जे आमकां फुडें दुसरे कडेन भीक मागपाक पडपाक जायना तेन्ना म्हाका खात्री आसा कित्याक अशी फादर जॉर्ज सारके बाकीचे सगळ्यांनी जर काम करीत आमी जाल्यार आमचे म्हाका आमी आमकां भायली चड गोंयांत सोडपना आपूण झाड लावचें आनी त्या झाडांची काळजी आपूण घेवची म्हाका दिसता हें जर केलें जाल्यार आमचें गोंय एट प्रेजंट 66% ग्रीन कवर आसा आनी थोड्या दिसांनी ते 76% ग्रीन कवर जातलें ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून काम करचें अशें हांव म्हणटा आमी झाड लायता त्या झाडाची काळजी आमी जर सगळ्यांनी घेतली जाल्यार खरोखरूच आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे आमकां संकल्पना मेळटली म्हाका आज फादरान खुबश्या भुरग्यांक आज मुद्दामून हांगासर आपयलें तांच्यांनी ताका म्हणजे एग्रीकल्चराच्या बद्दल आवड क्रिएट जावपाक जाय म्हणूनय भुरगे हांगा आयले बट हांव कळपाक जाय म्हणून बऱ्याच जाणांक सांगता की आमी एग्रीकल्चरान म्हणजे सब्जेक्ट जो 8वी 9वी 10वी हांच्या मदीं एग्रीकल्चर हो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी जेणे करून ताका शेताची आवड लागची आनी जेणे करून इन फ्युचर ते एग्रीकल्चरीस्ट जावची 11-12 आमी ताका आमचो कोर्स जो आसा 2 इयर्सचो हो एग्रीकल्चराचो कोर्स आसा वॉकेशनल कोर्स होय सुरवात केला इन फ्युचर तेंच्यांनी अशा पद्दतीच्या एग्रीकल्चर बिजनेसान येवचें आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन स्कील डेव्हलपमेंटूय एग्रीकल्चरात सगळे म्हणजे एग्रीकल्चराच्या बरोबर एग्रीकल्चरची जी मशिनरीज आसा ती सुद्दां कोणी तरी मेकनायज्ड पद्दतीन सारकी करपाक जाय म्हणूनय बी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला म्हाका दिसता की आमी खऱ्या अर्थान एग्रीकल्चरात स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर जर अशा खूब मोठ्या प्रमाणात जर इन्वेस्ट केलें जाल्यार आमकां चडांत चड ताजो फायदो जातलो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन कोलॅबोरेशन विथ द डॉन बॉस्को सोसायटी आमी जें काम करता ताच्या खूब तोखणाय करता हें काम आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात उरलेल्या गांवांनी बी अशाच पद्दतीचें काम करपा खातीर फादरान प्रमोट करचें चडांत चड लोक हे एग्रीकल्चरा कडेन येवचे इतकेंच सांगता आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो तुमकां हांव शुभेच्छा भेटयता आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो म्हाका दिसता की खरीफ सिजनाचो सुरवात करपा खातीर हो सगळ्यांत बरो मुहूर्त आसा की आयच्यान आमी खरीफ सिजनाचो गोंयांत आमी लावपा खातीर सुरवात केली हें हांव डिक्लेरूय करता आनी म्हज्या समेस्त गोंयांतल्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक ह्या वर्साचो खरीफ सिजन खूब बरो वचूं आनी येता तो पूर्ण सिजन जो आसा ताका बरें पीक मेळूं इतकें देवा लागीं मागता.